फोणेचे राजीव कला मंदिर बांधताना कसलीच गुड्डुला सामा जाल्ली नात. जाय ती चौकशी करात. आदलो PWD मंत्री रवी नायकान सुदीन ढवळीकाराक जाप दिल्या. कांयच नियोजन नासतना आनी PWDच्या पायपलायनीचे राजीव कला मंदिर बांधलां म्हूण सुदिनान आरोप केल्लो. रवी म्हणटा काशीमठ ग्राउंडाचेर कितलो पयसो कड्डिला ताचेर खंय सुदिनान स्पश्टीकरण दिवचें. रवी खंय RTOतलीं प्रकरणां उस्तिता. की कला मंदिर जे बांधलां त्याचे पोंच्यान लायन घेतली म्हणून हे पायपलायन कमीत ती 15 मीटर भायर आसा आनी लायन सायज आनी तो म्हणटा की 150 मीटर जी लायन लांब आसा तितली ना. तेका हांव चॅलेंज तेणी सायटीर येवचो थंय. हांव जेन्ना परतो येयला मिनिस्टर म्हणून तेव्हा ते आमी परते सारकें करून ते उद्घाटन केलां. तेका कलाकारांचेर पडलेले आशिल्ले जाल्यार तो कलाकाराचें उलयता. ह्या कलाकाराचें खंयचें पडलां? तूं एक तुझे मतदारसंघात कित्याक एकय बांदलें ना तुवें? सोडून ग्राउंड काशीमठ ग्राउंड म्हणून तो आसा थंय एक ग्राउंड केला. तेका बी 2002च्या 12-15 उद्घाटन केलां. तेजे कितले पयशे खर्च जाल्यात तेजेर इन्क्वायरी हांव मागतलो. RTOचीय बी गरज आसा. हे सगळे तरेचे प्रत्येक वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाचे इन्क्वायरी जी आसा RTOच्या अंडर आमी मागलां. कशें हे करून खोटाडे हे करून आनी तुवें कसली इन्क्वायरी केली जायत आमी फेस करपाक तयार आसा. रहेजा प्रकल्पाक दिल्ले सगळे परवाने फाटी घेवचे म्हूण कारमोणा पंचायतीच्या ग्रामसभेत आयतारा एकमतान थाराव जालो. कारमोणा रहेजा हावजिंग प्रकल्पाक पंचायतीन NOC दिल्ली. गांवकारांक प्रकल्प नाका. लोक रस्त्यारूय देऊन जालो. लोकांक नाका आसतना पंचायतीन प्रकल्पाक NOC दिल्ली. ग्रामसभेत लोकांनी सरपंच आनी सेक्रेटरीक बरेच उजरायले. Resolution is they want the Gram Sabha to revoke, the Gram Sabha wants to revoke the license. Wants to revoke the license. They expect everybody to listen. All the points were discussed in the Gram Sabha meeting, and some of the points raised, the Panchayat body, the chairperson and the secretary had no answers. And finally we have taken a resolution proposed by Derek Rodriguez and seconded by Sukun Miranda and approved by all the Gram Sabha members. Unanimously resolved, saying that license should be revoked. इतले मजगती कारमोणा आणि तसल्या प्रकल्पा आड मडगांवां म्युझिकल प्रोटेस्ट जालो. गार्डन देखो, गार्डन में गांठी देखो, गांठी का हालत देखो, वन का किट जाता देखो. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. चेन्नईन FC कडेन FC गोवाच्या टिमीन नित्याचे इतलो नेट आनी शक्त दाखयली ना. नेमकी थंयच टीम कमी पडली म्हूण FC गोवाचो हेड कोच झिको उलयलो. FC गोवाक 2 गोल घेतले उपरांतूय चेन्नईचेर गोल मारपाक कितलेशेच चान्स आशिल्ले, मात टिमीन वगडायलें. ISLांत नवें तंत्रज्ञान वापरपाक सुरवात करपाक जाय. 1-2 गोल पडटात तेन्ना तंत्रज्ञान म्हत्वाचें थारता म्हूण झिको उलयता. दुसरे वटेन चेन्नईन FCचो कोच मार्को मातेराझीन कॅप्टन इलानोची तुस्त केली.